नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता येळकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. नागरी पुरवण खात्याच्या गुदावांतल्यान चोरया तांदूळ उखलपी टोळी धरली. मास्टर माइंड फरार. मात 6 जाणांक क्रायम ब्रांचीन उखल्ले. कुट्टी, बोरये आनी कुणय तिनूय सुवाती वयल्यान लाखांचो टनांनी गंव आनी तांदूळ जप्त केला. कड्डणाचे चोरयेक वापरिल्ले ट्रक आनी हेर गाडयो ताब्यांत. 2 मास्टर माइंड फरार. नागरी पुरवण खात्यांतली ही मोठी उघडलूट. 20 टन तांदूळ आनी गंव जे गरीबांतले गरीब गोंयकारांक पीडीएस सिस्टमान मेळूंक जाय आशिल्ले ते कोण तरी व्हरून कर्नाटकान विकताले. थोड्यां कोणाक धरल्या, पूण किंग पिन जो ह्या रॅकेटाचो किंग पिन आहा तो फरार आहा, तो एब्सकॉन्डिंग आहा. सो आतां पळया तुमी कितें जालां तें. कर्नाटकान आमचें उदक, म्हादयचें उदक व्हेलें तें व्हेलेंच. आता तांदूळ आनी गंव जे गोंयकारांक मेळूंक जाय आशिल्ले, गरीबांतले गरीब गोंयकारांक ते व्हरून कर्नाटकान विकूंक लागले. सिव्हिल सप्लाय यंत्रणा आणि ताच्या गुदावांतली कांडा परत एक्सपोज. हे फावट राशनाचो गोंयचो तांदूळ टनाचे टन ट्रकांनी कर्नाटकात. क्रायम ब्रांचीन रेड मारून कांय जाणांक उखल्ले. क्रायम ब्रांचीन कुर्टी, बोरये आनी कुणय गुदावांचेर रेडी मारल्यो. नागरी पुरवण खात्याच्या गंव तांदळा सयत चोरांक अटक केल्या. कुर्टी तांदळाचे 127 जाल्यार गंवाचे 170 साक जप्त. बोरये तांदळाचे 227 जाल्यार गंवाचे 43 साक जप्त केल्यात. कुणय तांदळाचे 330 जाल्यार गंवाचे 40 साक जप्त केल्यात. तिनूय केशींनी मेळून 5 जाणांक अटक केल्यात. 2 जाण फरार. मुख्यमंत्री म्हणटा हो प्रकार केन्नासान सुरू आशिल्लो ताची चौकशी जातली. सिव्हिल सप्लायचो जो सगळो केस ऑलरेडी आमच्या काल क्रायम ब्रांचान केल्ली. आज तेंच्यांनी आपलो स्टॉक एक्शन घेता आसतना ताका सगळी शॉर्टकम्स येयली. केस रजिस्टर ऑलरेडी केला, तेजी इन्क्वायरी जातली वॉटेवर जे कितें जालां त्या विशयाचेर. आतां सगळो तेंच्यानी रिपोर्ट घेतल्या उपरांत कळटलो. एकदा रिपोर्ट घेता. लास्ट टाइम सिव्हिल सप्लाय अशेंच जालें. नागरी पुरवण मंत्र्याक क्रायम ब्रांचच्या रेडी विशीं खंय कांयच खबर ना. आयज आयकूंक येता ती रेड जी जाली पळय क्रायम ब्रांचाची, तितूर तांदूळ खूब कर्नाटका वचून विकल्या, सेल केल्या गुदावाचे आनी धरल्या तांकां. त्या विशयी कितें तुमकां इन्फॉर्मेशन? खबर ना. आमच्या इन्स्पेक्टरान दुसऱ्या इन्स्पेक्टरान धाडला स्पेशल कितें म्हणटा ताजी कितें ना. हेच्या फुडें जरी आमचे इन्स्पेक्टर, आमचो सिव्हिल सप्लाय इन्स्पेक्टरूय इन्स्पेक्शन करतात गोडावान हेजें फेर प्रायस शॉपाचें. आनी आमचो आतां आमी जे फ्लायंग स्क्वॉड हें करतले तेय करतले. तेंच्या वांगडा करपाना वेगळें करतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सांगेकारांक IIT नाका जाल्यार आपूण शिरोड्या व्हरूंक तयार आसा म्हूण WRD मंत्री सुभाष शिरोडकार सांगार जल ही जीवन ह्या कार्यावळीक गेल्ले कडेन उलयलो. आपणे IIT व्हेल्यार शिरोडच्या 500 लोकांक तरी जॉब मेळटले. तशेंच दर वर्सा आमचे 5 भुरगे IITन जातले. शिरोड्या कोडार खंय ताचे कडेन IITक जागो आसा. आज म्हज्या गांवांत 300 वयर इंजिनियर आसात. तातूंतले 100 इंजिनियर्स आज म्हयन्याक 1 लाख पगार घेतात. वर्क फ्रॉम होम सगळे घरा येयल्ले आसात आनी घरच्यान काम करतात. जवळ 100 सुमार इंजिनियर आसात. हांगसर कोण IIT नाका म्हणटा. नाका म्हणटा हांव व्हरता. हांव फाल्यां व्हरपाक तयार आसा. IIT नाका म्हणटात पळय न्ही, हांव फाल्यां व्हरपाक तयार आसा. हांव जाणा तातूंतल्यान जवळ 500 सुमार लोक कामाक लागताले. 1 जाले आनी दर वर्साक म्हजे 5 भुरगे IITन जावपाक शकतात. ताजे विचार कर. हांव फाल्यां व्हरपाक तयार आसा. म्हणजे कोडार गांवांत जागो आसा जवळ 10-15 लाख लोकांची जमीन आसा. पळयात आमी गोंयकारांनी विचार करपाक जाय. आमी खंयचे पावलां वतात, आमी खंयचे आपलो पावल मारतात, आमची प्रगती आमी कितली करून घेतली हे आमी विचार करपाक जाय. आयच्या दिसाच्या निमित्तान सगळ्यांक जमले ते सगळे म्हज्या भावांक भयणाक सगळ्यांक मनापासून बस करून देवून करून म्हणटा. अशी जर पासय मारली जर जाय म्हाका 50 तरी सोयरे मेळटले. गोंयांत विद्या समिक्षा केंद्राचो चॅटबॉट ही भुरगीं शिक्षकां खातीर खासा पोर्टल लॉन्च जालो. गुजराता उपरांत ही सेवा सुरू करपी गोंय दुसरें राज्य. पोर्टला सकयल भुरग्यांक शिक्षकांक आधार कार्डा प्रमाण युनिक ID मेळटली. आतां मेरेन 2,70,000 भुरगीं, 13,500 शिक्षक रजिस्टर जाल्यात. मुख्यमंत्री म्हणटा 1 रुपया खर्च करूंक ना. सगळे CSR वांगड्या कडच्यान एडजस्ट. 2,70,000 स्टुडंट्साक आमी विद्या समीक्षा केंद्राच्या ह्या ऑनबोर्ड हाडटा. भितर 1,484 स्कूल फ्रॉम द 1st स्टँडर्ड टू द 10th स्टँडर्ड ह्या सगळ्या हातूंतल्यान आतां
डायरेक्टरान सांगलेल्या प्रमाणे 6 प्रॉमिसीस टू द चिल्ड्रन, ब्रिजिंग द लर्निंग गॅप्स पयलो, तेज्या उपरांत एनी वे एनी टायम लर्निंग सेकंड, एनहेन्समेंट ऑफ द मॅथमॅटिक्स स्किल आणि नॉलेज थर्ड, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द लँग्वेज स्किल्स, इट इज एन फोर्थ इम्प्रुवमेंट ऑफ द ओरल रिडिंग एंड फ्लुएन्सी, स्पीकिंग इंग्लीश आनी मराठी हितूंतली फ्लुएन्सी वाडोवपा खातीर आनी इन्स्टंट डाउट रेजोल्युशन्स अशी 6 प्रॉमिसीस स्टुडंट्सां खातीर आमी दिल्ली. ट्रॅकिंग ऑफ द स्टुडंट्स, ट्रॅकिंग ऑफ द स्कूल, ट्रॅकिंग ऑफ द टिचर्स, ज्या स्कुलात कितें शिकयता, केन्ना शिकयता, कशें शिकयता, भुरग्यांक कितें कळ्ळां, कितें कळूंक ना, हाजो ट्रॅक रिकॉर्ड हो आमच्या हेड ऑफिसांतल्यान आमी पुराय मॉनिटर करते म्हणून सांगलेले. त्या खातीर गोंयांतल्या खंयच्याय स्कुलांत फर्स्ट स्टँडर्ड टू द 10th स्टँडर्ड जे गव्हर्मेंट आसतले किंवा एडेड आसतले, हाजो सगळ्याचो ट्रॅक रिकॉर्ड आमच्या कडेन दवरपा खातीर आमी म्हणटले विद्या समीक्षा केंद्र हे आमी आमच्या गोंयांत सुरवात करता. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांचे विजन आशिल्लें की सगळ्या राज्यांनी विद्या समीक्षा केंद्र सुरू जावपाक जाय. फर्स्ट विद्या समीक्षा केंद्र गुजरात ह्या राज्यांत सुरवात जालें आनी दुसरें विद्या समीक्षा केंद्र आमी गोंयांत, आनी तेंय बी गव्हर्मेंटाच्या ट्रेजरीचेर एकूय पयशाचो बर्डन न घालता आमी सुरवात करता. त्या खातीर कॉन्व्हिजिलियस आनी आमचे सगळे CSR पार्टनर हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. ही आत्ताची सुरवात आसा. म्हाका दिसता इन फ्युचर आमी अशा पद्दतीन प्रत्येक भुरग्यांचो ट्रॅक रिकॉर्ड जो जाय तो आमच्या कडेन आमी दवरपाक शकतले. गोंय मुक्ती उपरांत सरकारी कामकाज कार्यावळींतल्यान पुर्तुगेज भाशा ना जाली. गोंयांत आनी देशांत भाशेची विविधता खूब मोलाची. ती काबार करपाची मानसिकता बरी न्ही म्हणून ज्ञानपीठ लेखक दामोदर मावजो उलयलो. कांपलार हेरिटेज फेस्टाच्या उक्तावणाच्या कार्यावळींत भाई मावजान मन उक्तें केलें. भाशेंतली विविधताय ना करपाचे सरकारी धोरणाचेर टिका. This bilingualism was necessitated by geopolitical needs, barter trade, marital relations, or religious discourses. However, of late the trend is changing. Most Indians, not sparing Goans, are bilingual, but their bilingualism is extra Indian, which means the people speak English beside their own mother tongue. Because of this colonial imposition over a long period, then our master's language has become the second language of expression, rather communication. Of course, there is nothing wrong in it. Rather, it is an added feather in our cap. It has enriched our linguistic culture. Yet, I feel sorry to state that 61 years back, when Goa was liberated in 1961, the then prevailing dominant language, Portuguese, the language of the administration, was simply renounced overnight. That is the saddest page of Goa's linguistic history, in my opinion. By adopting Hindi or English, we are inviting monolingualism or unilingualism. This is certainly not in the interest of our cultural fitness. If allowed to continue, our struggle for identity will be rendered meaningless. गोंय विद्यापीठाच्या कॉलेजींचे परीक्षा निकालांक कळाव जाता ताका खंय पेपर सुपरविजन आनी तपासणेक आंग मारपी शिक्षक जबाबदार. एक कारणां सांगून रजेर वचून परीक्षेचे प्रक्रियेंतल्यान शिक्षक आंग मारतात म्हूण गोंय विद्यापीठाचो निश्कर्श. परीक्षा हो शिक्षकी सेवेचो एक भाग हे ड्युटेक कूस मारतल्यांचेर कारवायेची शिटकावणी. सगळ्या कॉलेजीच्या डीन, प्रिन्सिपलांनी स्टाफाक क्लियर करचें म्हणून विद्यापीठाचे सर्क्युलर. जनजाती समुदायाची अस्मिता सांबाळूंक मोदी सरकार यत्न करता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू शहादोलांत बिरसा मुंडाच्या जयंतीक जनजाती गौरव सुवाळ्यांत उलयली. बिरसा मुंडा रानावासियांक जमनीचे हक्क मेळचे म्हणून वावुरलो. गोंय सरकारूय ह्या प्रस्नाचेर संवेदनशील. डॉक्युमेंट आशिल्ल्यांक हो टर्म सोंपचे आदीं हक्क मेळटलो म्हणून मुख्यमंत्री उलयला. झारखंडाचो सुटके झुजारी जनजाती समुदाय आदिवासी खातीर हुतात्म्य पत्करपी बिरसा मुंडाची जयंती देशभर 15 नोव्हेंबराक दबाजान. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मून बिरसा मुंडाचो झारखंडांतलो गांव उली हातूंत बिरसाचे समाधीचे दर्शन घेतले. ते उपरांत ताचे वंशज फामिलीची वासपूस केली. शाहदोलात जनजाती गौरव सुवाळो जालो. समग्र राष्ट्रीय विकास और जनजातीय समुदाय का विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. इसलिए ऐसे अनेक प्रयास किए जा रहे हैं जिनसे जनजातीय समुदाय की अस्मिता बनी रहे.
बिरसा मुंडा रानावासियांक जमनीचे हक्क मेळपा खातीर लढलो. गोंय सरकारूय ह्या विशयाचेर खंय संवेदनशील. मुख्यमंत्री मडगांवां कार्यावळीत उलयलो. जल जमीन ह्या दोन विशयाचेर ते खूप सेन्सिटीव आशिल्ले. आमचें सरकार तितकेच सेन्सिटीव आसा. येता ते ह्या टेन्युअराच्या पयलीं सोंपच्या पयलीं सगळ्यांच्यो क्लेम्स ज्यांचे पेपर सारखे आसात त्या सगळ्या जाणांक तांचे जमनीचे रायट्स हे दिले वयतले. ती हक्काची जमीन आसा. मुख्यमंत्री एकच सांगपाक सोदता, बिरसा मुंडा हो आमच्या संबंध लोकां समोर जनते समोर तो तकल्यान उरचो. जसो 2 ऑक्टोबर गांधी जयंती मनयतात की तशा तरेची म्हाका दिसता 15 नोव्हेंबर म्हाका सुटी जाहीर करून जर केलेले जाता आनी तो जर संबंध लोकांच्या तकल्यान उरले जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता एक खूब बरें हातूंत एक बरो मेसेज समाज जावंक शकता. त्याच प्रमाणे तुमी जाता एक पावल करचें अशें म्हाका दिसता. बीजेपीन पणजे बिरसा मुंडा जयंती मनयली. 5 दीस खंय गोंयभर कार्यावळी. गोंयभर आमचे एसटी बांदव जे आसात निवडून आयिल्ले, मागीर ते आमदार मंत्री आसात, आमदार आसतले, जिल्हा पंचायत सदस्य, पंचायत सदस्य आसात किंवा म्युनिसिपालिटीचे कावन्सिलर, ह्या सगळ्यांचे एकत्रीकरण आमी सांग्यार हांगासर करप अशें ठरयल्लें आसा. इंटलेक्च्युअल मीट जी आसा ती मिटूय आमी फोंड्या हांगासर करप अशें ठरयल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. मडकय नवदुर्गा संस्थानाच्या जात्रेक येवपी देणग्याच्यो पावत्यो काडूंक रेकॉर्ड दवरूंक सरकारी अधिकारी नेमात म्हणून हायकोर्टाची जिल्लो मॅजिस्ट्रेटाक ऑर्डर. जात्रे वेळार वाद जावंक नाका म्हणून कायदो सुवेवस्था सांबाळची म्हणूनय पुलीस आनी जिल्लो मॅजिस्ट्रेटाक सांगलां. थळावे आनी म्हाजनांचो वाज आशिल्ल्यान जात्रेक येवपी देणग्यो सरकारान पळोवच्यो म्हणून म्हाजन कोर्टान गेल्ले. High Court today has passed an order saying that the district magistrate shall appoint a receiver for the purpose of keeping records and accounts of the receipts, movable as well as immovable, till the jatra is conducted, that is up to 18th, and that is the order that has been passed. The district magistrate now will appoint a receiver for the purpose of receiving the donations, etc. And that is the order that is passed. Further, the High Court has said that this proceedings or Jatra festival will be conducted in a peaceful manner and nobody will interfere with this peaceful festivities. This is one order that has been passed by the High Court, and we told the High Court that we have already appointed magistrate who is supposed to be there continuously for 24 hours. There are police who are there at site, and if required we will have more police force at the site, and we will not allow any law and order situation at the site. सगळ्या देशात एक तिरंगो एक राष्ट्रगीत आसा. खंयच जंगल कायदो चलना. ताकाच लागून गोंया सारकोच देशभरात युनिफॉर्म सिव्हिल कोड हाडप बीजेपी सरकाराच्या एजेंडाचेर आसा. गोंय भोंवडेर आयिल्ले कडेन केंद्रीय कायदो राज्यमंत्री SP सिंग बघेल उलयलो. गोंयाक स्वतंत्र हायकोर्ट हाडपा विशीं केंद्रा कडेन योग्य प्रक्रियेन प्रस्ताव आयल्यार खंय विचार जातलो. भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में जैसे काशी मथुरा था, अयोध्या था, धारा 370 की 35 था, 73 तलाक था, ऐसी कॉमन सिविल कोड बीजेपी की एजेंडे में और निश्चित तौर पर पूरे देश में एक दिन कॉमन सिविल कोड होगा और होना भी चाहिए. ये एक देश है, एक राष्ट्रीय ध्वज है, एक राष्ट्रीय गीत है, एक राष्ट्रीय गान है हमारा, और एक कानून भी होना चाहिए. कबीलों का देश नहीं है. अब कबीले की संस्कृति नहीं चलना चाहिए, बल्कि एक युनिफॉर्म सिव्हिल कोड आना चाहिए. दोन धर्माच्या मनशांमधी प्रेम जुळप चुकीचें न्ही. मात कांय लोक लव जिहादाची स्ट्रॅटेजी वापरून एखाद्या धर्माक टार्गेट करता आसत जाल्यार ताका उपाय करचो पडटलो. लव जिहाद कोई एक जुमला नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटजी बना के, एक रणनीति बना करके एक धर्म विशेष के लोग धर्म विशेष की लड़कियों को प्रभावित करते हैं, बाद में शादी करते हैं. तो अगर किसी को किसी से प्यार हो जाए तो कोई बात नहीं है, इसमें जात धर्म क्षेत्र कहीं आड़े नहीं आता है, लेकिन एक रणनीति बना के करते हैं तो ये गलत है. इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. शिंपणावळ सुविधा योग्य पद्दतीन शेतकारां मेरेन पावल्यार नवे पीक घेवंक तांकां उर्बा मेळटली. सांगेचो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयला. WRD वतीन साळावली धरणाचें उदक कालव्यातल्यान शेतकारांक सोडपाची कार्यावळ जाली. ह्या धरणांतल्यान केप्यां मेरेन उदक पावंक जाय तशी वेवस्था केल्या म्हणून WRD मंत्री सुभाष शिरोडकार उलयलो. जर इरिगेशन फॅसिलिटीज बरे जाले जर जाय जाल्यार आमचे शेतकरी उत्साहीत जातले, नवे पीक घेवपा खातीर ते मुखार येतले. म्हणजे आमच्या ह्या गांवांत
ज्यो एक्सटेंडेड पायपलायन्स आसता, एक्सटेंशन सर्विसीस आसतल्यो, that we are going to monitor and efficiently implement all those facilities which are required to carry out irrigation. हे डॅमांतल्यान सामकें केप्यां पावो पर्यंत अशी उदकाची सोय केल्ली आसा आनी तें उदक आज सोडिल्लें आसा. आज सुरवातेकच आमी 1 क्युबिक उदक सोडिल्लें आसा आनी हळू हळू करून तें उदक वाडयतले. पूण त्या बरोबरच आमकां म्हणजे शेतकरी भावांक एक आव्हान आसा. जें उदक कॅनलांतल्यान येतलें ताचे दर आठवड्याक आमी रिपोर्ट घेतले आनी त्या अनुसार उदक वेस्ट जावपाक जायना. कारण हें उदक जें आसा तें 2 गोश्टी वापरतात, 3 गोश्टी वापरतात. एक वापरतात ते पिवपा खातीर वापरतात, दुसरे वापरतात ते शेती खातीर वापरतात आनी तिसरे वापरतात ते इंडस्ट्री खातीर वापरतात. अशे 3 ठिकाणी ह्या उदकाचो उपयोग जाता आनी त्यामुळे उदक जें आसा तें काळजीपूर्वक आमी वापरपाक जाय. काँग्रेसीन प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकाराच्या अध्यक्षते सकयल 21 मतदारसंघा खातीर ब्लॉक अध्यक्षांची नेमणूक केली. ब्लॉक अध्यक्षां मदीं सांखळे मंगलदास नायक, फोंड्या विलियम आगियार, मांद्र्या नारायण रेडकार, साळगांवां अतुल नायक, सावड्ड्या जयेश पाटील, वेळी फ्रांसीस रॉड्रिग्स, जाल्यार शिवोले पार्वती नागवेकाराची नेमणूक केल्या. मोपा विमानतळाचेर कितले जॉब तयार जाल्यात आनी कसले आनी कितले जॉब पेडणेकारांक दिल्यात ते स्पश्ट करचे म्हूण काँग्रेस मागता. सरकारान हाजेर व्हायट पेपर काडचो म्हणून काँग्रेसीच्या जितेंद्र गांवकाराची मागणी. खरोच पेडणेकारांचो हुस्को आसा जाल्यार सरकारान थळाव्या टॅक्सीकारांची खंय मोपा विमानतळार आतांच वेवस्था करची. सो कितले जॉब क्रिएट जाले मोपा एअरपोर्टाचेर आनी कितले जॉब हे पेडणेच्या भुमिपुत्रांक मेळ्ळे. ह्या पेडणेच्या मतदारसंघातल्या जे शेतकरी आसात ज्यांच्यो जमनी गेल्या त्यांच्या भुरग्यांक गावले हे पयलीं तुमी व्हायट पेपराचेर पब्लीश करात आनी ही पेडणेकारांची दिशाभूल करपाची गरज ना. दुसरी गजाल म्हाका सांगूचें दिसता की जे लँड अफेक्टेड फार्मर आसात तेंचे कॉम्पेन्सेशन अजून मेळोंक ना, तेंचे कितें हँडअप करून दवरल्यात. तिसरी गजाल आसा जे पेडणेचे टॅक्सीवाले आसात, तुमकां जर खरोच पुळको येता पेडणेकारांचो जाल्यार ते टॅक्सीवाल्यांचे सुद्धा प्रोविजन तुम्ही करपाक जाय आतांच. तांकां सुद्धा योग्य ते स्थान थंयसर एअरपोर्टाचेर दिवपाक जाय. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. फ्रंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.